कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज खंयचो मतदारसंघ कोसळटा तो जितो उरपा खातीर खंयचे वोट बँकेक आमी एक फुलोवन दवरूंक जाय, फुलोय पापड करूंक जाय जाल्यार एक बील हाडलें. अशें करून बिलां पास जाल्लीं. आज एक युनिवर्सिटीचें बील येता, गोवा युनिवर्सिटी म्हणून कितें तरी आसा ती मेकळी करतात त्या. सो अशें खूब करतात आनी मागीर आमी प्रोटेस्ट करतात. प्रोटेस्ट करत करत तुमकां 11 वरांचेर रातचें कम्युनिके येता की ना व्हिडिओग्राफी करप ना म्हणून. म्हळ्यार कितें, गोंयचे जनतेन आमी थंय बसून जे बोवाळ मारतात तें पळोवप ना. म्हळ्यार हें कितें, ही सारकी लक्षणां इमर्जन्सीची. म्हणटकीर प्रमोद सावंत काय इमर्जन्सी वेळार नाशिल्लो. ताणें ते राजेंद्र आर्लेकर जे कोण आशिल्ले पळय इमर्जन्सीन जे कोण सफरर्स आशिल्ले तांकां विचारचें कशें आशिल्लें काय म्हणून. थंय बी तेन्ना अशेंच रातचे लेट हें येतालें की बाबा हो पार्ट सेन्सर जालो, हो पार्ट पेपरार येवचो ना, हो काळो उरतलो, हो इंडियन एक्सप्रेस येवचो ना, अशें एडिटोरियल टोटल एडिटोरियल पेज काळी अशी केल्ली इंडियन एक्सप्रेसान छापिल्ली आहा. तर हें जें ते सांगतात पळय कॉन्स्टिट्युशनाची हत्या म्हणून आनी ती आतां एक्झॅक्ट रिपीट करता ते. फक्त तांणी कसलोच ऑर्डर ऑफिशियल काडूंक ना. आनी तुमी बी सुशेगाद ओके आहा, तुमकां आयले 11 वरांचेर दाखोवनाका म्हणून. तुमी दाखयला हो ना तें हांव पळोवना, हांव न्हिदलो मागीर. विजय बाब, आमी सीएमाक विचारले हे 15 दीस आसा ते पुरो से आशिल्ले काय म्हणून ऑपोजिशन बॉल मारता 15 दीस पावना. सीएमान कितें म्हणलें की 15 दिसांनी तो ऑपोजिशन जाम पडलें म्हणून. आमी खंय जाम पडले, तुका दिसता हांव जाम पडला? हांव मागीर सांग सीएम कसो आहा आनी हांव कसो आहा तो सीएम दुसरे सायडीन ताण आसतलो. आमी वी कॅन टेक इट. पळय 18 दीस आसूंकूच जाय आसलें. सगळ्या कडेन 18 दीस आहा. केरळान 18 दीस गेले खेपे केल्ले, आमी 18 दीस गेले खेपे केल्ले, आतां 15 केला. 3 दीस कापल्या. 3 दीस कापल्या कितें हांच्यान जायना. हांचे इतले नंबर आसून पसून हांची अवस्था कितें जाता ती सगळ्यांनी पळयलेली आहा. ताजेर आनी आमी उलोवन तुमी यू शूड बी द आय थिंक द जजीस ऑफ वेर एवरीबडी स्टँड्स वेदर इन द रुलींग ऑर इन द ऑपोजिशन. सर, तुमच्यांनी जनता दरबार घेतला सगळ्या तालुक्यांनी, जे लोकांचे ग्रेव्हन्सीस तुमच्यानी ऐकले, मांडले तुमच्यांनी सगळे जे अशें मांडल्या. हांव ताजें सारकें एक्झॅक्ट एसेस करून परतो प्रेसा फुडें येतलो. सारको हें करून की हे म्हणजे आशिल्लें, हें म्हाका काडूंक मेळ्ळें, हें म्हाका काडूंक मेळ्ळें मेळ्ळें आनी ताजें एश्युरन्स कितें मेळ्ळां आनी ताजें हांव फुडें फॉलोअप कसो करतलो तें बी हांव सगळें घेवन येतलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.